नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. काँग्रेस पक्षाचें अस्तित्व सोंपलें. फाटले 2-3 दीस गोंयांत जें पळय कितें घडलां ताका लागून काँग्रेस पक्ष तो मातसो इलेक्शनाच्या उपरांत मातसो कितें तरी हातपांय हालयतलो, ताजे भितर जीव आसा अशें दिसतालें. तो पक्ष लजेक पडला. लजेक इतल्याच खातीर पडला कारण ह्या पक्षाक एक प्रतिश्ठा हाडून दिवपाक, एक क्रेडिबिलिटी ताजी लोकां मदीं निर्माण करपा खातीर ह्या पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी जाणें फुडाकार घेतिल्लो एफिडेवीट सायन करपाक, देवा मुखार सोपूत घेवपाक, तेच लोक काँग्रेस पक्ष फोडूंक मुखार सरले. अशे तरेचें एक वातावरण निर्माण जालां. ताका लागून लोकां मदीं एक राग आसा. तो राग आज दिसना. तो राग जेन्ना केन्ना काडप तें लोकांक खबर आसा. आनी ते राग अशे तरेन काडटले की काँग्रेस पक्षाचें जी पळय कितें लखतराच फक्त भायर सरतले अशें न्ही, काँग्रेस पक्षाचें अस्तित्व सोंपपा कडेन पावूं शकता. कारण काँग्रेस पक्षाक आतां ऑल्टरनेटीव निर्माण जाल्ले आसात. आम आदमी पार्टी आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा, किंवा बाकीचे प्रादेशीक पक्ष अनेक पक्ष निर्माण जावंक शकतात जे काँग्रेसची पळय ही खात्रीशीर अल्पसंख्यांक मतां आसात ते खावंक शकतात आनी ते खातले. अशे तरेचें एकूण वातावरण आज दिसता. कारण ही परत एकदां क्रेडिबिलिटीचो प्रश्न, प्रतिश्ठेचो प्रश्न काँग्रेसी मुखार उबो जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. ह्याच विशयाचेर आमी चर्चा करतात. काँग्रेस पक्षाचें अस्तित्व सोंपलें आनी आमचे भितर आज 2 मानेस्त आसात. ते हांव आज आमचे कडेन ह्या विशयाचेर उलयतले. आमचे मदीं आसात आग्नेल बाब फर्नांडीस, जे इतलीं वर्सां काँग्रेसी बरोबर आशिल्ले. आज ते खंयच्या पक्षान आसात काय ना म्हाका खबर ना. म्हज्याय मनांत प्रश्न आसात, ताची जाप ते दितले. आनी आमचे मदीं आसात एडवोकेट यतीश बाब नायक. एडवोकेट यतीश बाब हे भाजपाचे आज स्पोक्समॅन आसले तरी काँग्रेसीन खूब वर्सां ताणें काम केलां. काँग्रेसीची वेगळी जी भितरली ज्यो पळय घडामोडी ताजी ते साक्षीदार आसात. आनी त्या संदर्भात पोटतिडकीन उलोवपी काँग्रेसीक विटून जो मनीस ह्या पक्षांतल्यान भायर सरलो तातूंत भितर एक यतीश बाब आसात. ताका लागून यतीशा कडल्यान खुबशे काँग्रेसीन जें कितें चल्लां आनी आज ते काँग्रेसीचें अस्तित्व खंयचे नदरेन पळयतात हें आमकां जाणून घेवपाक आमकां पडटलें. हांव सगळ्यान पयलीं दोगूय जाणां कडेन मागतां. यतीश बाब, तूं सुरवात कर. हे जे पळय कितें फाटले 2-3 दीस हो तमाशा किंवा शिगमो जो पळय जालो तें पळोवन तुज्या मनान कितें तरंग आयले? काँग्रेसीच्या माटवांत जें कितें घडलां, इट इज अ मॅटर, ऑर रादर आय कॅन से इट इज अ सागा ऑफ देअर कॉन्ट्रडिक्शन्स, ऑफ देअर कायंड ऑफ पॉलिटिक्स एट वर्क, देअर ग्रुपिझम्स, देअर patterns of decision making. Everything has come to fore. म्हणून हांव म्हणटा की काँग्रेस पार्टी एकंदरीत जर पळयली, वयल्यान सकयल पळयली जाल्यार तो पक्ष उरला काय पक्ष ना हाजेरूच आतां दुबाव येत आसा. सो आनी कितें सांगपाचें? हांव म्हजो तुका पॉयंटेड प्रश्न असो की 2 दीस पयलीं काँग्रेस पक्ष फुट्टा म्हणून आयिल्ले. कोण फोडपी? दिगंबर कामत आनी दुसरें नांव आयलें तें मायकल लोबो, जाणी सोपूत घेवपाक फुडाकार घेतिल्लो. कारण सोपूत घेना जाल्यार लोक तांकां मत मारचे नात अशे तरेचें एक सत्य त्या वेळार इलेक्शनाच्या वेळार निर्माण जाल्लें. आज तेच लोक फोडूंक सोदता. म्हणजे ह्या पक्षाचो इल्लें कितें लज उरल्या हाजे फुडें तो वेंचणुकेक आतां म्युनिसिपालिटी आनीक पंचायत इलेक्शनां आतां येवपाची जाली. पळय न्ही, मुद्दम पळया, जेन्ना तांच्या डेस्क इन्चार्जान प्रेसाक संबोधीत केलें काँग्रेस हावसांत, ताणें कितें सांगलें की आमचेच 2 लिडर आमचीच पार्टी काबार करतात. म्हणजे कितें, हाका ऑटो इम्यून सिस्टम जी हें करता पळय, डिस्ट्रॉय करता पळय, मेडिकल टर्म्सान एक सिंड्रोम आहा तो, तसो तो काँग्रेसीक लागला अशें तांच्याच प्रभारी उलयला की आपलेच मनीस. कोण हातून तांचेर येता ते एक्शन घेतात, तांकां पक्षांतल्यान भायर उडयतले किंवा तांचेर एक कितें करूंक सोदतात न्ही, ते कितें तरी कारवाय करूंक सोदतात. सो म्हजो हें तेच आशिल्लें की हें कितें चल्लां? हो पक्ष उरतलो जितो? हो हें कितें चल्लां पळय हें आज कोणाकूच खबर ना. आनी तातूंत भितर सगळे गोंयचे लोकूय आसा की कितें चल्लां तें कोणाकूच खबर ना. आग्नेल बाब, तूं काँग्रेसीन आसा? ना. तूं काँग्रेसीन ना. तूं आनी खंयचे पार्टीन आसा? तूं पार्टीन ना. सो तूं एक इंडिपेंडंट राजकीय फुडारी म्हणून तुका हें जो पळय कितें गोंधळ किंवा हो जो पळय कितें तियात्र चलतालो फाटले 4-5 दीस, ताचे बद्दल तुजें फर्स्ट कमेंट कितें? पळय, इंडिपेंडंट म्हणजे कितें आहा, आमचे वरचे थोडे आहा पळय ते, यू कॅन गेट आउट ऑफ काँग्रेस बट यू कॅनॉट गेट अ काँग्रेस आउट ऑफ अस. तसले आय एम नॉट इन काँग्रेस. पूण ह्या वर्सा जानेवारीच्या 11 तारखेर 11th of January
हांवें एक स्टेटमेंट केलेलो आनी इट वॉज ब्रॉट आउट ऑन हेराल्ड न्यूजपेपर. हय हांवें कितें सांगलेलें, अमित शाह एंड काँग्रेस हॅज मेड ए डील to get Congress MLAs defect to BJP post-poll. But this deal was done who? Mining mafia, एक formalin mafia, drug mafia and land mafia. ही चार जाणांनी नांव घेतलेलें हांवें की दिस इज अ माफिया दॅट इज वर्किंग टू कंट्रोल गोवा. आयज कितें जालां, हे पळय माफिया कोणाक सपोर्ट करताले हे मनीस जिखोन येयले. अनफॉर्च्युनेटली ते उरले ऑपोजिशनान. नाव दीस पीपल हॅव इन्वेस्टेड, दीस माफिया हॅज इन्वेस्टेड in these people and somehow they are expecting the returns from the investment. ह्या खातीर आयज काँग्रेस, तूं पळय म्हणटा काँग्रेस काबार जालें ना, काँग्रेस in the words of a notorious man who just said is retired hurt but not out. I hope so for the sake of democracy that Congress is not out. But हेणीन केलां हे हितून आमचे लिडर आहा गोंयचे एज वेल एज दिल्लीचे. कित्याक हांवें सगळ्यांक सांगलेलें, तुजो गुंडूराव, चिदंबरम, सगळ्यांक सांगलेलें हें जावपाचें आहा म्हणून. चिदंबरम आयज स्टेटमेंट दिता की पीपल ऑफ गोवा शूड एन्श्योर दॅट नो डिफेक्टर्स आर इलेक्टेड अगेन. तूं मायकलाक डिफेक्ट करून हाडटाय काँग्रेसीन. यू आर एनकरेजिंग डिफेक्शन एंड वॉट सॉर्ट ऑफ शेमलेस हिपोक्रेसी इज दिस. सो तूं म्हणटा एक सांग म्हाका आगलेलो बाब, तूं जेन्ना काँग्रेसीन आशिल्लो तेन्ना हे जे माफिया मायनींग धरून ते फॉर्मेलीन धरून ते टुरिजम लॉबी सगळी ते नाशिल्ली असले तेन्ना हांव आनी यतीश बाबा करताले, तेका लागून आमचे असले मनीस तांकां नाका आसले. एंड वी वर ऑलवेज सायडलायन बाय दीस लिडर्स लायक गिरीश, दीस गुंडूराव, वी वर सायडलायन. आमी सदांच हें काडटाले, वयर काडटाले. यतीश, हे जे पळय कितें चलत आसा काँग्रेसीन डिफेक्शन, हांगा येतात भायर येतात, नवे इलेक्शनां येतात, आज मतदार ह्या निर्णयाचेर पावला अशें तुका दिसता की काँग्रेसीक आतां क्रेडिबिलिटी उरूना? पळय, एकूच हांव पयलीं उत्तर दिवच्या पयलीं तांणी सांगलें अमित शाहाचें नांव घेतलें. हय, हांव तुमकां एक सांगूंक शकता की काँग्रेसीच्या माटवांत कितें चल्लां पळय तातूंत भितर भाजपाचो कसलोच हात ना. आय डोंट एग्री. हातून भितर तो स्पोक्समॅन. हांव तुमकां कित्याक म्हणटा तांचे गुंडूरावाचो स्टेटमेंट काड, जो तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला पळय तो स्टेटमेंट काड. ताणें अख्ख्या प्रेस कॉन्फरन्साची हेडलायन कितें, सारांश कितें की आमचेच दोन लिडर, आमचेच पक्ष, आमचोच पक्ष फोडपा खातीर काम करता. सो इट इज देअर इंटरनल मॅटर. नाव लेट मी कम टू युअर क्वेश्चन. तुमचें क्वेश्चन की काँग्रेसीक कितें म्हत्व उरलां. आतां पळय, लक्षांत घेया, तुमी वता आनी लोकांक अमकें एक कितें सांगता, लोक खंयचे सेक्शन ऑफ द सोसायटी आसत तुमकां हें करून मत घालता. एट द एंड वॉट इज इट? पक्षाक जी शिस्त आसपाक जाय ती शिस्त आसा काय ना हे लोक पळयतात. पण तुकाय प्रश्न म्हजो तोच जाता, तूं स्पोक्सपर्सन उलयला, तुमचो मायकल लोबो इलेक्शनाच्या वेळार तुमकां दगा दिता आनी भायर सरता आनी तो परत तुमी घेतात ताका. कोणे म्हणला ताका घेतला म्हणून? हांव आमी पत्रकार, आमी पत्रकार, आमी राजकीय निरीक्षक म्हणून ह्या सगळे घडणुके कडेन पळयतात. आमी काय खंयच्या पार्टीचे मनीस न्ही. आमकां जे पळय ऑथेंटीक इन्फॉर्मेशन आसा ते 3-4 दीस पयलीं तुमचो आसामचो मुख्यमंत्री घेवन ह्या दोगूय जाणांक, दिगंबर कामत आनी दुसरो मायकल लोबो हांकां घेवन अमित शाह कडेन गेलो आनी थंय ताणें कन्सेंट घेतलो. हें तूं डिनाय करता? पळय, ह्यो गोश्टी म्हाका खबर ना. हां, बट हांव तुमकां एक सांगूंक शकता, पार्टी तुमी सांगले कोणाची नांवां घेतली आनी कोणा कडेन घेवन गेले, ह्यो गोश्टी म्हाका खबर ना. तातूंत कितलें तथ्य आसा काय तथ्य नाय तें म्हाका खबर ना. पूण हांव तुमकां एक सांगूंक शकता की इवन प्रेस खंय तरी म्हणटाले, कोण राजकीय लोक म्हणटाले भाजपचा डाव फसला काय म्हणून. हातून भाजपचो कांय हात ना, हो काँग्रेसीचोच हात. काँग्रेसीच्याच लोकांचो घात केला आणि काँग्रेसीच्याच मातवांत घडला. हातून बीजेपीचो काय हात? खरें यतीश बाब, ही चर्चा आमी करपाक बशिल्ले काँग्रेस पक्षाचेर. आतां तुवेंच खरें म्हळ्यार भाजपा मदीं हाडली ना. कित्याक म्हणटा म्हाका तुका प्रश्न, काँग्रेस इज इंटरनल अफेअर. ना सगळें बरोबर आहा, पूण भाजप ताका जल दिता. तुमचो एम कितें? तुमी सरकार चलोवप हें एमच, पण तुमचो मेन एम आसा काँग्रेस हटाव, काँग्रेसीक पूर्ण नपश्चात करून उडय. काँग्रेसीक हटाव काय ना हटाव ते लोक थारायता आणि लोकांनी थारायला काँग्रेसीक हटाव म्हणून. हांव तेच म्हणटा. ताजे पयलीं हांव अशें म्हणटा की तुमी महाराष्ट्रान जे पळय कितें, तुमी शिवसेनेक जल दिलें न्ही, तुमी शिवसेनेक जल दिलें, तुमी आज तांचे सरकारान दुसरें पोजिशन घेतलां, एक सत्य न्ही. म्हाका एक कळना. पळय, लक्षांत घेया, सत्तेर कोणाक हाडप
आणि कोणाक हाडप ना आणि खंयच्या पक्षाक निवडून हाडप हे लोकांचेर न्ही. हांव तुमकां एकूच सांगता, आतां तुमी काँग्रेस हटाव म्हणटा पळय, हे काँग्रेस हटाव लोकांनी डिसायड केला म्हणून काँग्रेस भायर गेल्या. नाही हांव तेच म्हणटा पूण आतां तुमचे कडेन 25 जाण आसात न्ही, तुमी जर कोण येवपा सुद्दां सोदताले जाल्यार तुमी सांगपाचें नाका बाबा, तुमी येनाकात. लोकशायेन भितर विरोधी पक्ष घट आसपा जाय, तुमी थंय रावात, पक्ष घट करात. इतलेंच न्ही तर लोकशाय आनी सरकार चलोवपाक आमकां मदत करात. म्हणजे सरकारांतली जी कितें दोंगा पोंगा आसात ती तुमी दाखयात. तुमी हायपोथिसाचेर आनी ओके ते नाका म्हाका. आतां तूं सांग म्हाका, तांकां ते जर फुटपा सोदता तांकां तुमी घेतले काय ना? ना, हांव तुमकां एक सांगूंक शकता की तांचें जें कितें इंटरनल आसा हय. तें तांकां खबर. ते खंय वचूंक सोदता, ओके. ते संघटीत रावंक सोदता काय ना, हय काय ते संघटीत रावंक शकना, हय. काय ते कित्या खातीर रावंक शकना, बरोबर. ते सगळे तांकां नाही तांचेच ते खबर. कारण पळय, हातूंत भितरलो दिगंबर कामत जो BJPक दगा दिवन अक्षरशः पर्रेकाराक दगा दिवप म्हळ्यार तुमकां सामकें हें जातलें न्ही. BJP सामकें पर्रेकाराक देव मानता, त्या देवाक फटयलो थंय दुसरे कडेन गेलो. मायकल लोबोन तर ताजे फुडलें जवळ जवळ 3-4 वर्सां सत्ता भोगली, मंत्रीपद भोगलें आनी ऐन वेळार तो काँग्रेसीन वता. आनी सांगून की ह्या पक्षान काय आपल्याक आपूण कॅथलीक, ह्या पक्षान काय आपल्या सारक्या मनशाक अस्तित्व ना, ह्या पक्षान आपल्या मुख्यमंत्री मत किंवा म्हत्वाचें पद मेळपाचें ना, अशे तरेचे आरोप अमित शहाचेर ताणें आरोप केले. ह्या सगळे फाटभुंयेचेर आज सगळे लोक ग्लॅरिंगली जाणवता, पत्रकार बरयतात, राजकीय निरीक्षकांनी निश्कर्श काडल्यात की हे सगळे म्हत्वाचे लिडर 8 जाणांक घेवन BJPन वतात. नाही, हे कोण BJP कितें उलयलें हाजेर? BJP उलयलें ना, पूण BJP म्हणटा न्ही आमी इंटरनल जेन्ना तांचे कडेन चर्चा करतात इंटरनल आनी तेन्ना हे सगळें येतली. BJP कितें उलयलें? सगळें बरोबर. आमी हांगा आतां कायद्याचो केस काडपाक बसना. ना, ना, आमी हांगा एक तुमी पॉलिटिकल चर्चा करतात ना, ना, आनी तुमी- पॉलिटिकल चर्चेन हे येतले. हांव तुका पयलीं सांगिल्लें आमी उलोवपाक बशिल्ले काँग्रेस तेच पक्षाचे उलोवया. तितून सोंपलें. ना, ना, पूण हांव तुमकां कित्याक सांगता हय. पळय, हातून काँग्रेसीचें जें हातून कितें घडटा हय. ते काँग्रेसीची मॅटर. आनी आय हॅव सी आय फील नो पॉयंट इन इवन टॉकिंग अबाउट देम. इट हॅज गॉन दॅट फार, Yes. ऑनेस्टली स्पिकींग. हांव तशें म्हणना, हे जर कुसके आमे काँग्रेसीन आसत ते कुसके आमे BJPन कित्याक हाडचे? तुमी आसते लोक काय बरे आहा तुमकां सांगलें बरे लोक आहा मरे तुमचे. तुमचो हें आसा कितें म्हणटा ते एक प्रिझम्पशनाचेर तुमी एक प्रश्न रेज करता. प्रिझम्पशन न्ही, हे राजकीय निरीक्षकाची ही जी पळय मांडणी आहा ती तशीच करतात. आनी ते राजकीय मांडणीचो जो पळय आमचो पळय जो कितें चर्चेचो पळय जो कितें ओग आसता तो सहज आयलो न्ही, नैसर्गीक चर्चेंतल्यान हो विशय आयला. हांव उलोवपाचो आशिल्लो काँग्रेस पक्षाचेर, तुमीच भाजपाक हाडलें म्हणटकीर अचानक तो प्रश्न आयलो. तुमी कशें उलयले, तुमी ज्या तरेन उलयले हय. त्या तरेन जणू काय सरकारान आसा तो पक्ष हें करता काय अशे तरेन उलयले. ना हातून म्हणून म्हाका सांगचें पडलें. हातून भितर एक म्हत्वाचो विशय आसा तो आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी ताचेर उलया. तो म्हत्वाचो विशय आसा की तुमचोच नंबर 2 मंत्री विश्वजीत राणे एका मनशाक टार्गेट करता आनी तो मनीस काँग्रेसचो विधिमंडळ पक्षाचो फुडारी, कोण विरोधी टार्गेट फुडारी, करना? तो मायकल लोबो. ना. मायकल लोबोक तो अशे तरेन फाटल्यान लागला की मायकल लोबो अक्षरशः काँग्रेस हायकमांडा कडेन पांय पळय. धरपाक गेला की म्हाका घेयात ना, आनी म्हाका पळया, हाडून लक्षात सोडयात. घ्या, हय. कोण कोणाक टार्गेट करना. सरकाराचो एक निर्णय आसा की ट्रान्सपेरन्सीच्या माध्यमांतल्यान एक बरो ODP मेळटलो त्या ODP गांवांक. खंयच्या ODP सरकाराक? ह्या हांकां सरकाराक काय आदल्या? कित्याक आदलं सरकार आसलो तेन्ना हांवें इश्यू काडलेलो. पळय, मायकल तो इशू स्कॅम न्ही, करता तो इशू न्ही. आतां इशू खंयचो आसा, थोड्यो गोश्टी ज्यो आयल्या, वायट गोश्टी आयल्या, त्यो विडआउट करपाचो प्रोसेस चल्ला. आमी ह्या विशयाचेर तातूंत उलोवयाच. कोण ह्या विशयाचेर कायदो उलोवयाच. कॅचअप जाता ती ह्या विशयाचेर उलोवयात. तो मेरेन घेता हांव एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात. एक म्हत्वाचो प्रश्नाचेर आमी चर्चा करपाक हांगा आयिल्ले. तो काँग्रेस पक्षाचेर आशिल्लो. अचानक चर्चा भाजपा कडेन वळ्ळी, पण ती परत आमी चर्चा आतां काँग्रेसी कडेन व्हरपाची आसात. काँग्रेस अस्तित्व सांबाळटली काय कितें? तुमी खंयच वचूं नाकात. ब्रेका उपरांत आमी परत खोलायेन ह्या विशयाचेर उलयतले. पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां येवकार दिता. आमी उलयतात काँग्रेस पक्षाच्या अस्तित्वाचेर. आमचे मदीं आसात ॲडवोकेट यतीश बाब नायक आनी आमचे मदीं आसात आग्नेल बाब फर्नांडीस. आग्नेल बाब, तुमकां हांव परत हो प्रश्न विचारता. तुमी कांय वर्सां पयलीं किंवा कांय म्हयने पयलीं वाजेवन काँग्रेस सोडली. आज मायकल लोबो आनीक दिगंबर कामत
हांचे अशें कितें जालें की तांकां काँग्रेसींतल्यान भायर सरचें अशें दिसलें? तुजें एझम्पशन कितें हाचेर? एझम्पशन हांवें सांगलां थंय जानेवारीन हांवें सांगलेलें हे सत्तेलेच म्हणून हे भायर सत्तेलेच म्हणून हितून तो गुंडूरावय आहा पळय तूं हे फाटल्या 4 दिसांची हय. हे पळय तुमी प्रेसान सगळ्याक सांगलेले हय. की हे 8 जाण वचोंक शकता म्हणून हय सांगलें. आमी बरयल्लें सगळें. आमी गोमंतकार आयला आमचे रस्त्यार. कुजबूज ह्या स्तंभान सरळ आयला एक तर असेंब्ली सेशनाच्या पयलीं किंवा राष्ट्रपती वेंचणुकेच्या पूर्व संदेर ते स्फोट घडोवपाचे आहात अशें आमी छापलां. आतां रस्त्यार लोक उलयतालो की हे 8 जाण वचपाचे आहा म्हणून तितले जाणां आसतना तो तुजो गुंडूराव फ्लायट तिकेट काडटा आनी बेंगलोर वचपाची तयारी करता टील युरी आलेमांव स्टॉप्स हिम फ्रॉम गोईंग युरीन सांगलें पळय हें जावपाचें आहा हितून कळटा की तोय बागाक आहा म्हणून हांकां बीजेपीन धाडपाक नाही हांव तें म्हणना हे तुगे पॉलिटिकल जालें हांकां तूं वाजोवन काँग्रेस सोडली हे सामकें सोबूत घेतिल्ले एफिडेवीट सायन केल्ले तांकां इलेक्शन जावन आतां 100 दीस जाता ते तांकां सोडचें तेणेन पळय लोकांक फटयल्या तूं आफिदाविताचो कितें व्हॅल्यू आहा आफिदावीत तुमी घेतलेलो लोकांक फटोवपाक कित्याक लोक जाण आसलो हे देवाक बाजून खावपी म्हणून म्हणून कित्याक तेणें लोकांनी तुमचेर विश्वास दवरूंक ना जेन्ना तुमी लोकां देवाचो सोपूत घेतला देवाक बाजून खावपी हे मनीस तेका लागून आफिदाव लोकांक गॅरंटी दिवपाक आफिदावीत हें केलेले सायन केलेले आफिदावीत व्हॅल्यू ना म्हणून सगळे लोक जाणा पूण कित्याक लागून घेतलेलो तुमी आफिदावीत वॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ आफिदावीत टुडे तुमी सगळे लोकांक सांगताले आमी आफिदावीत घेतल्या तें बरें हांव म्हणटा तें अशें की सगळेच लोक मतदारांक फटोवपा खातीरच सगळें करतात सगळे इतली घोशणा दितात योजना हाडटात खंय कोण इम्प्लिमेंट करता जाहीरनामे लोकांक फटोवपा खातीर आसतात हांव तें म्हणना हांव म्हणटा तें अशें 100 दिसान अशें कितें जालें दिगंबर कामतीक की पार्टी सोडची दिसली तो म्हणटा आपल्याचेर अन्याय जालो ना सी हांवें पयलेंच सांगलां देर इज दीस लॉबी बीट मायनींग बीट ड्रग्स बीट लँड दे आर ट्रायंग टू रन द गव्हर्मेंट आनी हे मनीस जेंकां तेणीन पळय पूण आमी हें सदांच बरयत आहात गोंयची मायनींग लॉबी सरकार चलयता कोणाचें गव्हर्मेंट येवन ते चलयता यतीश बाब मान्य करता तूं हो एलिगेशन की ह्यो लॉबीज गोंयान भितर पॉलिटिक्सान इतल्यो एक्टीव जाल्या खंयचेय सरकार येवं त्या लॉबी चलयतात आतां काल तर आयलो खंय दिगंबरावर एकलोय आमदार नाशिल्लो पूण गोंयचो मडगांव रावपी एका मायनींग कंपनीच्या पात्रांवाचो चलो खंय फोन करतालो आमदाराक ए मरे म्हाका खबर ना बट इट इज अ मायनींग लॉबी आनी ह्यो वेगवेगळी लॉबी ड्रग माफिया ड्रग हे सगळे फोडपा खातीर प्रयत्न करतात आमदार म्हाका खबर ना कित्याक कोण तांकां फोडपाक सोदता हय काय ते स्वता जावन भायर येवंक सोदता हय काय ते स्वताक फोडटा हय काय ते कशे तरेन ग्रुप घडटा हय ते म्हाका काय खबर ना पूण कित्याक ते तांचे गिरीश बाब तूं आतां इतलीं वर्सांचो राजकारणान आसा तूं किमान म्हाका दिसता 15 वर्सां राजकारणान एक्टीव राजकारणान आसा काँग्रेस पार्टी लॉबी चलयतात काँग्रेस पार्टी कोण चलयता म्हणून देवाक खबर तूं यतीश तूं असो वयले वयर उलयता खंय वयर? हांव मनांतल्यान तुका सांगलां. म्हाका सिरियस चर्चा करतात ना, I am telling you. तुवें बी काँग्रेसीक वाजोवन भायर सरला म्हाका जाय तें अशें कारण काँग्रेस कितलेशेच चीफ मिनिस्टर बी कशें जाता तें आमी पळयलां न्ही अरे आज बीजेपीन फुट्टा आनी कांय दिसा भितर मुख्यमंत्री जातात हाजो लॉबीस प्ले नाल्यार तूं सांग मायकल काल येवन आज लिडर ऑफ ऑपोजिशन जाता बीजेपीन सांग एक्झॅक्ट It is आनी lobbying. हाजे पयलीं आसूंक शकता. काँग्रेसीन कितें जायत म्हणून ताका नेम ना कोण चलयत म्हणून नेम ना It is not Congress. It is not Congress. It is certain leaders in Congress, like आमचे crooks, like Girish, like Gundurao. गिरीशान एलिगेशन केलां की मायनींग लॉबी आनी ताणें म्हणलां की मायनींग लॉबीचे कांय जाण फोनय करताले म्हणून आमदारांक सो मायनींग लॉबी ड्रग्साचे मातशे ना गिरीशाचें कितें आसतलें ही इज अगेन्स्ट द मायनर बिकॉज तेणें पयशे घेतले ते ड्रग माफिया कडल्यान मायकला कडल्यान तांकां पळय पयशे मेळले फाटीं इट इज अ फॅक्ट दॅट मायकल हेज परचेस द टिकेट्स हे पळय 3-4 टिकेटी घेतल्या एंड हीज एलओपी पोजिशन मायकल हेज परचेस इट पयशे कोणाक गेल्या कोण आसले पावरान पोजिशन दिवपी कोण आसलो हेणीन घेतले फ्रॉम ड्रग्स मनी हेणीन घेतले आनी पोजिशनां दिल्या ड्रग लॉबी आनी बिल्डर्स लॉबी तो हाजो अर्थ असो की काँग्रेसीन आसतना अशें न्ही तो बीजेपीनी आसतना लॉबी ड्रग माफिया 100%. I've said it 100 times. पळय हे हेज मेड एलिगेशन तुज्या म्हऱ्यान बसला हांव एक सांगूंक शकता तुमकां की बीजेपी पक्ष इज ऑर्गनायज्ड आनी थंय कोण अशे तरेचे हेफाजाद निर्णय कांय जायना आनी थंय सिस्टमॅटीक जे एडमिनिस्ट्रेटीव मेकॅनिझम आसता पार्टी भितर तो चालतो आसता Are you trying to say इतलें हांव that सांगूंक Michael? शकता. If you are trying to say ना, Michael, ना, what he was म्हाका- doing when he was in BJP, हांव he काय was म्हणटा the scam of हांव the ताचे Gotala नको law.
ना ना ताजें कितें आसा पळय मायकलाचें तें कितें तो करतालो आनी कितें म्हाका खबर ना बीजेपी म्हणून म्हाका खबर ना तो तेन्ना म्हणून हांवें सांगलें न्ही इवन ओडीपीच्या संदर्भात जर कायदो ब्रीच करून वायलेट करून कितें गोश्टी जर केल्या जाल्यार लॉ वील कॅच अप तातूंत भितर जर कोण अमको आसा मनीस जाल्यार लॉ वील कॅच अप ऑन हिम ऑल्सो सो वन थिंग इज क्लियर दॅट नोबडी इज बींग टार्गेटेड हांव तुमकां एक्चुअली तें उत्तर दिवंक सोदतालो नोबडी इज बींग टार्गेटेड ब्रेका पयलीं तुमी तें सांगिल्लें नोबडी इज बींग टार्गेटेड इफ इन दॅट विडिंग आउट मेकॅनिझम अंडरटेकन बाय द कमिटी अंडर द CTP authorized by the board of the town planning, if that weeding out mechanism puts some blame at the doorstep of some particular person or some particular person in position at that time, or whoever it may be, or a simple person who has done illegality, law will catch up. Law cannot be different to different people. So then a person who is part of illegality cannot say I am victim. आता हांगा कितें जालां law is catching up on some people. आणि somebody is saying the law is catching up on that person. यतीश तुम्ही सामके डिफरन्शिएट करून लोकांच्या आंगार लॉ धाडटात आंगार ईडी धाडटात आंगार CBI धाडटात अशे तरेचे आरोप देशभर चालू आसा आरोप करपाक खूब सोंपें न्ही आतां पळय आतां काँग्रेसीचे जर आयकलें ते उलयता कितें हाणें फोडूंक सोदता तो फोडूंक सोदता अरे तुमचो डेस्क इन्चार्ज बसता आनी सांगता आपल्याक 2 लिडर तोच पक्ष फोडटा म्हणटा आनी तांचे फाटल्यान लॉबीज आहा म्हणटात तोच सांगता नाही हांव तुका तेच म्हजो प्रश्न तोच आसा की अशे तरेचे लॉबीज गोंयान भितर चलतात काय कितें काँग्रेसीन तर चलता असं ना हे एक गंभीर आरोप की बाबा मायनिंग लॉबी जर आसा सरकार उडोवपाक सोदता आमदार फोडपाक सोदता भाजप सरकार खंयचीच लॉबी आनी कितें तशें कांय ना भाजप सरकार कायद्या प्रमाणे चलता आणि गोंयच्या लोकांच्या हिता प्रमाणे मता प्रमाणे चलता हय ताजेरच म्हाका दुसरो प्रश्न विचारपाक जाय काँग्रेस कशी चलता ती म्हाका खबर यतीश बाब ताजेरच म्हाका प्रश्न की आतां लोकांच्या मनान एक संभ्रम निर्माण जाला संभ्रम असो की मायनिंग लॉबी जर काँग्रेसींतल्यान दिगंबर कामत आनी कांय म्हत्वाचे लिडरांक फोडून BJPन हाडपाक सोदता आनीक आतां जे पळय कितें लिजांचो पळय जो लिलाव जावपाचो आसा ऑक्शन जावपाक ताजेर जर प्रभाव घालपाक सोदता इट्स अ व्हेरी सिरियस एलिगेशन ते फकत मागीर तुम्ही मागीर म्हणटा ते फकत कोण फुट्टा म्हणून वचना न्ही मागीर कोण फुट्टा म्हणून वचना मागीर देन इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गव्हर्नमेंट तुम्ही मागीर म्हणटले हांव BJPची एक टॉपीक काडली म्हणून पळय लक्षांत घे हांव BJPचे कित्याक उलयलो हय आग्नेल सरान कितें सांगलें सारकें कितें म्हणलें की आमच्या एका लिडराचें नांव घेतलें म्हणून हांवें म्हणलें आमच्या पार्टीचे तातूंत लेना देना ना सारकें सो हांव तुमकां कितें सांगता फ्रँकली हय काँग्रेस पक्ष खंयची लॉबी चलयता बरोबर आनी ते आमदार आतां पळय अशें दिसून येता की तांचे आमदार संघटीत रावंक सोदिना ना इतलेंच अशें न्ही तांच्या आमदारांक अजून खंय अशी तरेची चर्चा जाल्यार तुमी सारकी मंत्री बदलाची लालूच तांकां दाखयली ना 8 जाण येता जाल्यार तांकां कोणाक कॉर्पोरेशन मेळटलें कोणाक मिनिस्ट्री मेळटली ही माजरां हाडून आमच्या दारा कित्याक सोडटा कित्याक म्हणटा आयक आयक तेच ना ना आयक ही रुमर्स आनी ही जी तुमची एलिगेशनाची माजरां आसा ती एलिगेशनांची माजरां आमच्या दारार सोडू नाका आतां तुमी आतां काँग्रेसीचें विश्लेशण करता ते आमदार फुट्टा ते अशें जाता तशेंच त्यांचे तुम्ही उलया आता तातूंत भाजपाक तुम्ही कित्याक ओडटा भाजप हॅज नथिंग टू डू ह्या प्रश्नाची जाप तुमी दिवपाक जाय सभापती जे पळय कितें एंटी डिफेक्शन लॉ आसा ताच्या हातान घेवन बशिल्ले असतात ते डिसिजन दिनात दुसऱ्या अर्दान मिनिस्ट्री दिली जाल्यार कित्याक फुट्टले एक तर मिनिस्ट्री किंवा कोट्यांनी रुपये दितात आमदारांक हे सगळें जग उलयतात सो तुजेर हाजो कमेंट करपाक तुवें ताका जाप दिवपाक जाय सी इट इज अ फॅक्ट हय की हे पळय 8 जाण उरले ते आसा तेंची रेट फायनलायज जावंक म्हणून उरले सारकें रेट फायनलायज जावंक सारकें 8 आनी 9 म्हाजे हिसपान 9 जाण जालेले रेडी इट इज नॉट 8 येस आनी ह्या 6 दिसांक असेंब्ली काबार जावचे हाजे म्हाका 10 जाण जातले सारकें पूण हे वयता ते गॅरंटीड देर इज नो स्टॉपिंग देम कित्याक हितून हो गुंडुराव गिर हे सगळे आहा हे भायल्यान लोकांक सो दाखोय आग्नेल बाब म्हजो दुसरो क्वेश्चन तुका हाजेर तोच की हातून क्रेडिबिलिटी कोणाची वता BJPची वता काय काँग्रेसीची वता बोथ दोगांयचे पळय हांवें तुका सांगलां हे पळय आतां भितर सरोंक सोदता पळय ते सगळे माफिया कंट्रोल मनीस पळय आहा ते भितर सरोंक सोदता हितून BJPची क्रेडिबिलिटी वयतली काँग्रेसीचेर गेलेलीच आहा हे पळय आतां पळय लिडर आहा काँग्रेसीचे जे भायले ऑब्झर्वर आनी आमचे आहा तेंची क्रेडिबिलिटी गेल्याच काबार जाली तेका लागून आमी भायर सरल्या आतां BJP तांकां घेवन BJP आपणाची क्रेडिबिलिटी काबार करता दुसरो म्हाका तुका विचारपाक जाय अशें की हातूंतल्यान काँग्रेस सामकी सोंपतली काय अजुनूय काँग्रेसीक हे सगळी घाण जर गेली तुमच्याच भाशेन सांगपाक जाल्यार काँग्रेसीक परत रिवायव जावपाचो स्कोप आसा पळय काँग्रेसीक रिवायव जावपाचो स्कोप आहा पूण हे चोरांक काडूंक जाय हे जे हू आर एट द हेल्म ऑफ अफेर्स नाव
कितले सांगले पूण आतां कितें जालें दिल्ली वयशी कोण आयकता तसलो कोणूच ना हेंची कामलें ना कशी कोणाक करतलो न्हू ती आयकतलो कोणूच ना हे चोर आहा पळय तेच उत्तर हांगा सारकें सो यतीश बाब म्हगेलो तुका एक निमाणो प्रश्न आसा तुवें ते एक काळजार हात रावन सामको तूं इतलो सामको सदसद विवेक बुद्धीचो आनी एक राजकारणा कडेन तूं सामको कळवळ्यान पळयता गोंयचे हिताचे नदरेन म्हजो तुका प्रश्न आसा तो असो की हातूंत भितर ताणें म्हणलें तशें हातूंत भितर काँग्रेसीची क्रेडिबिलिटी वतली BJPची वतली BJPन तांकां घेतले जाल्यार ताजेर तुवें कितें तरी भाश्य हांव कर फक्त एकूच सांगता की हे रुमर्स जे आसा की BJPक तुमी जे लिंक करता म्हणून हांवें म्हणलें ही रुमर्सांची माजरां BJPच्या दारार हाडूं नाकात कित्याक हे काँग्रेसी भितर कितें चल्लां हे तांचो अंतर्गत प्रॉब्लेम तांचे आमदार संघटीत रावंक सोदिना काय ते सोदता काय ते ग्रुप करूंक सोदता काय कितें चल्लां तांचे ते कितें आसा ताजे इंडिपेंडंट तुमी विचार करा विश्लेशण करा सगळे पूण BJPचेर तुमी हाडून ते सोडूं नाका थँक्यू यतीश बाबान आमकां बरी जाप दिल्या पूण ह्या जापे फाटल्यान खरें कितें लिपलां हें सोदून काडप पत्रकार म्हणून आमचें कर्तव्यच पूण लोकांकय एक उत्सुकता आसता आनी तुमी जाणात न्ही जी पळय आतां काँग्रेसीन पळय घुसपागोळ चल्ला ताका लागून त्या पक्षाची सामकी क्रेडिबिलिटी वताच पूण BJPचीय वचूं शकता अशा वेळार BJP तांकां घेतली काय कितें BJP तांकां उर्बा दिता काय कितें BJP तांकां पयशाचें आमीश दाखयता काय कितें BJP तांकां मंत्री पदाचें आमीश दाखयता काय कितें अशे सगळे प्रश्न आसात आनी ह्या प्रश्नाचे जापो आमकां फुडल्या कांय दिसा भितर मेळटल्यो कारण आतां अग्नेल बाब म्हणटा तसो हे आतां परत वतलेच आनी ते फुडें केन्नाय फाल्यां ते फुडल्या 8 दिसां भितर ते BJPन प्रवेश घेवंक शकता अशे तरेचोय आरोप ताणें केला आमकां फकत रावपाचें आसा आनी आमकां फकत वाट पळोवपाची आसा इतल्यान आमची ही कार्यावळ आमी सोंपयतात अग्नेल बाब तुमी आमचे स्टुडियोन आयले आनी यतीश बाब तुवें पक्षाची जरी बरे तरेन पाठराखण केली आसली तरी आमकां बऱ्यो जापो तुवें दिल्ले आसात तुमकांय हांव धन्यवाद दिता इतल्यान आमी आमची कार्यावळ सोंपयतात पळयत रावात गोमंतक TV हे मित्र आहाय ते तुगे सारके बरे लोकांक पावले जे खरी गरज आहा